उपदेशक 11. तुजें जेवण उदकांत सोड, तें तुका जायत्या दिसां उपरांत melltolem. तुजे लागीं आसा तें 7-8 लोकांक वांटून दी. फुडाराक तुजेर कोसलेंय odruxtt येत तें तुज्यान सांगूंक जायना. पावसान भरल्या उपरांत कुपां धर्तरेर झडटलें. जर एक झाड उत्तरे वा दक्षिणे वाटेन पडलें जाल्यार तें पडलां थंयच उरतलें. जो वाऱ्याचो अदमास घेयत रावता तो कांयच रोवचो ना. जो कुपांचेर नदर लावन रावता तो कांयच लुंवचो ना. जशें वारें खंयच्यान सुट्टा तें आनी एके अस्तरेच्या कुसव्यांत गर्भ कसो वाडटा तें तुका समजना. तेच भाशेन संवसाराच्या रचणार देवाचो वावर तुका समजना. सकाळीं तुजें बीं वोंप सांज जाता मेरेन वावरपाचें थांबोनाका, कित्याक तुमकां खंयच्या कामांत येस मेळटलो ती खबर ना. ह्या कामांत व त्या कामांत व दोनूय कामांनी. म्हातार पिराय. उजवाड कितलो मोवाळ, सुर्याक पळोवंक कितें बरें दिसता. तुजीं सगळीं वर्सां तूं धादोसपणान जिये, पूण कालखाचे दीस चड आसतले म्हणून तूं उगडासतर. कित्याक शेवटाक तुका पळकेपण रावता. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार खुशाल बरीत जिये, आनी तुजे तन्ने पिरायेर तुजें काळीज खुशालकायेन उल्हासूं. तुज्या काळजाच्या अंतरेकां परमणें जिये, आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शार्ती पावय. पूण ह्या सगळ्या कोन्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. तरी तरणाटपण काळ्या केंसांची पिराय, पोलकी बोडाय. देवाचें उतर हें.